नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान हांव संजना काणीकर तुमकां येवकार दिता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयाच्यो मुखेल खबरो। पुराय देशाचे लक्ष लागून राविल्ल्या दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपान जोडले जैत। आदले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां नवी दिल्लींत जाल्यार मनीष सिसोदिया हांकां जंगपुरा मतदारसंघांतल्यान खावची पडली हार। देवळांच्या वेवस्थापन समिती निवडपा खातीर 9 फेब्रुवारीक जातल्यो वेंचणुको। कांय देवस्थानाचे वाद न्यायालयान आशिल्ल्यान वेंचणुको वादग्रस्त जावपाची शक्यताय। संसर्ग उणो जावनूय गोंयांत अजूनय आसात लेप्रोसीचे दुयेंती। आतां दुयेंसांचेर उपलब्ध आसा उपचार, लोकांनी घेवचो लाव, दोतोरांनी केलां आवाहन। मेडशे जंक्शन ते ओल्ड गोवा बायपासाचेर खाद्यपदार्थ विकपी विक्रेत्यांची घे म्हूण अतिक्रमणां मेळटात, थंय लोक थांबयतात गाडयो, जाता ट्रॅफिक जॅम। अजून हाचेर कित्याक जायना कारवाय, खासा रिपोर्ट। या मया खातीर फामाद मया तळ्याक पर्यटकांची फाट। तळे सामके सामसूम पर्यटन येना, आमचो धंदो जायना म्हूण थळावे निराश। कोळशा वेला ग्रीन सेस कलेक्शनात जाला व्हडलो घोटाळो। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलमावा सयत हेर आमदारांनी सरकाराक धरलो धारीर। आतां खबरो विस्तारांत। लेप्रोसी दुयेंसाचो संसर्ग आतां उणो जायत चल्ला, मात गोंयांत अजूनय हाचे दुयेंती सांपडटात। तेन्ना आतां ह्या दुयेंसाचेर उपचार उपलब्ध आशिल्ल्यान दुयेंतींनी फुडें येवन उपचाराचो लाव घेवचो, अशें आवाहन दोतोर शेरिल डिसोजा हांणी केलां। पळयात खासा रिपोर्ट। आदल्या तेंपार लेप्रोसी म्हळ्यारूच कुष्ठ रोगाचे दुयेंती पावला पावलाक सांपडटाले। एके प्रकारच्या बॅक्टेरियाक लागून जावपी हो एक दीर्घकाळ आनी संसर्गजन्य रोग जावन आसा, जो रोग प्रतिकार शक्त कमी आशिल्ल्या मदीं चड पळोवपाक मेळटालो। मात आयज ह्या दुयेंसाचेर उपचार उपलब्ध आशिल्ल्यान दुयेंतींची संख्या उणी जाल्ली आसा। लेप्रोसी म्हणजे आमच्या भाशेन आमी कुष्ठरोग म्हणटा। ओके, ही एक डिजीज जावन आसा, दुयेंस। हे दुयेंस एका मायक्रोबॅक्टेरियम लेप्रेम एक जर्मा खातीर जाता। हो जर्म कसो आमच्या आंगान वता थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन म्हणटा आमी। ओके, so but this disease has got a very long incubation period. म्हणल्यार it is आयज तो जर्म एंटर जाला रोखडी अशी दुयेंस जातले म्हूण अशें ना, ताका वेळ लागता। आनी हे आमचे रोग प्रतिकार शक्ती, आमची इम्युनिटी बेस्ड ऑन द इम्युनिटी ऑफ द पर्सन। ओके, सो the one who is in contact with the person can get the disease, but it can take the incubation period is variable. It can be on an average 5 to 7 years, or it can go even up to 20 years and beyond. Okay. Okay. So, but it is a amka stress करपाक एक दुयेंस like any other disease. तुमचे दुसरे दुयेंसा भाशेन एक दुयेंस। गोंयांतूय लेप्रोसीचे दुयेंती आसात। एप्रिल ते डिसेंबर 2024 ह्या आर्थीक वर्सा 51 नव्या दुयेंतींची नोंद जाल्ली। तशेंच 2023-24 ह्या आर्थीक वर्साकूय 70 दुयेंती सांपडिल्ले। अहवाला प्रमाण मात 2017 ते 2024 मेरेन ह्या रोगाच्या दुयेंतींची संख्या उणी जाल्ल्याचे स्पश्ट चित्र दिसून आयला। ल्हान भुरग्यांकूय हे दुयेंस जावपाची दाट शक्यताय आसता। 2017 ते 2024 मेरेन नोंद जाल्ल्यो लेप्रोसी केशी 2017-18 108, 2018-19 92, 2019-20 79, 2020-21 64, 2021-22 74, 2022-23 82, 2023-24 70 आणि एप्रिल 2024 ते डिसेंबर 2024 मजगती 51 केशी नोंद जाल्ल्यो। 2017 ते 2024 मेरेन ल्हान भुरग्यां नोंद जाल्ल्यो केशी 2017-18 11, 2018-19 5, 2019-20 8, 2020-21 3, 2021-22 0, 2022-23 2, 2023-24 2 आणि एप्रिल 2024 ते डिसेंबर 2024 मजगती फक्त 1 केस नोंद जाल्ली। आदले तेंपार हें दुयेंस जाल्यार कोणूच फुडें येवन उपचार घेनासलो, मात आतां ह्या दुयेंसाचेर उपचार उपलब्ध आसा। देखून जे लेप्रोसीचे दुयेंती आसात तांणी वेळार उपचार घेवचो अशें आवाहन दोतोर शेरिल डिसोजान केलां। गौरेश गांवकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।
मेडशी जंक्शन ते ओल्ड गोवा बायपासाचेर खाद्यपदार्थ विकपी विक्रेत्यांची घे म्हूण अतिक्रमणां दिश्टी पडटा. तांकां लागून मेळटा थंय लोक गाडयो थांबयता. हाका लागून अपघात जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. ह्या सगळ्याक कोण जपसालदार अजून कित्याक कारवाय जायना? खासा रिपोर्ट. मेडशी जंक्शन ते ओल्ड गोवा बायपासाचेर खाद्यपदार्थ विकपी विक्रेत्यांची रस्त्या देगेक लायनींत अतिक्रमणां. कोण काळंगा घेवन जाल्यार कोण आडसरां विकतना दिश्टी पडटा. लोक मदींच गाडे दिसतात थंय अचकीत ब्रेक मारतात आनी रस्तो ब्लॉक करून सोडटात म्हूण यो वच करप्यांची गागड. अपघातांचो आंकडो वाडत आसा, पूण हाचेर थळावी पंचायत आनी पुलीस मात कारवाय करपा कडेन आडनदर करीत आशिल्ल्यान लोकांच्यो विविध प्रतिक्रिया व्यक्त जायत आसात. जायते फावटी लोक पळयता की एनक्रोचमेंट जाता ऑन दीज एरियाज, particularly where the junctions are. कितें कोणाक तरी दिसता म्हाजें कितें वस्त आतां हांव विकतलो म्हणून. म्हाका दिसता हो विशय आमी सेपरेट मांडलेलो आसा, पूण होय विशय म्हाका दिसता घेवपाची गरज आसा की ऑल जंक्शन्स वेर देर इज सिग्नलींग सिस्टम अँड ट्रॅफिक पुलीस प्रेझन्स इज देर, तेंच्यांनी नोट करपाक जाय कसले कसले एनक्रोचमेंट जाल्लेले आसा, कोण कितें विकता, नुस्तें जावं कोण तरी कपडे विकता, टेंडर म्हणजे आमचे कोकोनट सेल जाता आनी कितें जाता, हे डॉक्युमेंट करून म्हाका दिसता 500 मिटर चारी कडेन जंक्शनाचेर म्हाका दिसता हे नोट करपाक जाय. आनी जे सिग्नला बरोबर ट्रॅफिक कॅमेरा जे आसा न्हू, कॅमेरा फंक्शनींग हॅज टू गो सायड बाय सायड. कॅमेराचेर आमी दिसूंक शकता वॉट न्यू एनक्रोचमेंट्स आर कमिंग. हांव आसा मेर्शे जंक्शनासून ओल्ड गोवाचो हो बायपास गेला त्या बायपासाचेर, आनी तुमी हांगा पळोवंक शकतात की कशे हांगा रोड सायड वेंडर्स जे आसात ते कशे हांगा तेंची संख्या वाडलेली आसा. आनी तुमी पळोवंक शकतात कितकीशेच हांगा आडसरां विकपाची म्हणत आनी वेगवेगळे तरेचे हांगा रोड सायड वेंडर्स येवन रावतात. आनीक हेजो परिणाम जाता कितें की हे वेंडर्स हांगा रोड सायड आसले कारणान सडनली गाडी हांगा ब्रेक मारतात आनी सडनली गाडी हांगा स्टॉप घेवन रावतात, आनी तेका लागून हांगा खंय तरी अपघात जावपाची शक्यता आसा. तेका लागून हांगा जो ट्रॅफिक आसा खंय तरी ट्रॅफिकाक प्रॉब्लम जातात. पूण हे तुमी पळोवंक शकतात की हे जे वेंडर्स आसात ह्या वेंडर्सांक लागून जेन्ना सडनली हांगा गाडयेर येवन रावतात त्यो गाडयो फाटल्यानच्यान दुसरी गाडी हाडून ताका मारूंक शकता आनी अपघात जावंक शकता. सो मागता कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन की हेचेर बेगीन लक्ष दिवचें. एक तर ह्या वेंडर्सांक खंय तरी अशें सुरक्षीत जाग्यार अशें दवरचें, ना जाल्यार हेंकां हांगासले काडचें. कित्याक जे कायदे सांगता की रोड सायड जे वेंडर्स असतात तांकां रोड सायडाक बसपाक खंयचोच कायदो एलाव करिना, जाल्यार तेणी बेगीनचे बेगीन जे कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा तेणी लक्ष दिवपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर मेर्शेसून गौरेश गांवकर. या मया ह्या पदाक लागून संवसारभर नामना जोडिल्ल्या मये तळ्याक सध्या वायट दीस आयल्यात. संवसारीक पर्यटन थळ आशिल्ल्या ह्या तलावा कडेन पर्यटकांनी फाट केल्ल्यान तळ्याचेर सामसूम दिसून येता. पर्यटक येनात देखून आमचो धंदो बुडला अशी खंत वेवसायीक उक्तायतात. दिवचल तालुक्यांत आशिल्ल्या फामाद मये तळ्याक सध्या वायट दीस आयल्यात. एक तेंप असो आशिल्लो मयेच्या तळ्याचेर पर्यटकांची सदांच गर्दी जाताली, मात हळूहळू पर्यटकांचो आंकडो कमी जायत गेलो. 10 कोटी परस चड रुपया खर्च करून सरकारान ह्या तळ्याचो विकास केला, मात तळ्याक आदले वैभव मेळोवन दिवपाचे नदरेन मात यत्न जायनात अशी खंत थळावे उक्तायतात. आमच्या गोंयचो सीएम दोतोर प्रमोद सावंतान हेजेर एक्शन घेवन बस चालू केल्ली टुरिजमाची बस चालू करून एक 4 दीस बशी येयल्यो, मागीर परत आहा तशें कंप्लीट बशी बंद. एक बस येवंक ना. मागीर तशेंच आमी आतां परत सरकारा कडेन मागता, आमच्या दोतोरा कडेन मागीर आमदार तेंच्या कडेन मागता आमी हेच्या परत आहा तश्यो बशी स्टार्ट करच्यो. हांगासर धंदो जालो सारको ठप्प जाल्लो आहा. हे सगळे धंदेकारान हांगासर रिणां काडून धंदो उबो केल्लो आहा. जर दिसाक हांगा एक बस येना आनी लोकल हांगा फक्त येयले जाल्यार लोकल ट्युरिस्ट, ना जाल्यार भायले अशे ट्युरिस्ट कोणूच येयना हांगासर. म्हणजे आदल्या सारकें हांगा ट्युरिस्टांची गर्दी ना. आदल्या सारके एक बस येना. पयलीं आमच्यो 20 वर्सां पयलीं 30 बशी येताल्यो ट्युरिस्टाच्यो, आतां एक बस येना हांगासर. इतलो आतां गोवोरमेंटान पयसो मोडलेलो आहा सरकारान, बरें डेवलपमेंट केलां, पण त्या जाग्यार कोणूच ट्युरिस्ट येयना. तेन्ना हेजेर आमच्या दोतोरान दखल घेवन कितें तरी विचार करून परत आहा तश्यो बसी स्टार्ट करपाच्यो. आणि ह्या लेखाक
आदल्यासारखं वैभव प्राप्त करून ना दिवचो. आणि तशेंच आमचे हे महिलेक आहा तशेंच पयलीं असले तशेंच हांगासर परत आहा तसं हे करून लोक हाडचे. ऑनलाईन बुकिंगाची व्यवस्था आशिल्ल्यान अदीमदीं कांय पर्यटक बंजी जंपिंग प्रकल्पाचेर येवन घोस्त काडटात. हेर पर्यटकांनी तर मयीच्या तालावकडेन फाटूच केल्या. पर्यटक बशी सुरू करपाची येवजण फसल्या अशी खंत वेवसायीक उक्तायतात. 20 वर्सां जालीं कोणूच ना हांगासर. आमी लोकां चाळीस भुरग्यांक पटा बरी तांकां कांय ना. शातांतले डेवलपमेंट केला ते आतां भुरग्याक पॅन्ट सुद्दां मारूंक ना. कांयच ना ह्या भुरग्याक. कितके कोटी मोडल्या तेंच्यांनी. एक बस टुरिजमाच्यो बशी 5 सुद्दां बशी येयना आतां. मदीं सुरू केल्लो न्हू गे फाटल्या वर्सा. 29 सुरू केल्ल्यो ते दाखोवपाक. परत कोण एक सुद्दां बस येवंक ना. म्हणजे आतां जर टुरिस्ट येयना जाल्यार तुमचे बिझनेस कसो कितें? म्हणजे न्ही थंड पडला कितेंच ना मागीर. तर तुमच्या जर गव्हर्मेंटाकडे मागणी कितें आहा? आमची मागणी ते एक थोडे तरी आमकां परत बशी धाडपाच्यो आनी आमचे स्पॉट परत चालू करपाक गव्हर्मेंटान. म्हणजे हांगा आपल्या सारकी कोण पर्यटक येयना. आणि ह्या मया म्हणटा हांगा कोणूच ना. आणि आता बोटी बी चालू असता का? मोदी बी काय चालू ना. एक कंडिशन बी कोणी उडक्यो मारते ऑनलाईन बुकींग म्हणून आणि सगळे धंदे बंद आला. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण कोळशाची येरादारी करपी कंपन्यांकडल्यान 50% हरीत कर वसूल केला. आता मेरेन 297 कोटी रुपयांचो कर वसूल केला. सर्वोच्च न्यायालयांतल्या खटल्याचो निकाल जाले उपरांत आमी 100% कर वसूल करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान प्रश्न मांडिल्लो. गोंयांतल्या कोळशावेल्या हरीत कर वसुलीत व्हडलो घोटाळो जाला असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा हांणी केला. जिंदाल, JSW आनी अदानी सारकिल्ल्या कंपन्यांनी हो कर भरूंक ना असोय आरोप युरीन केला. स्पीकर सर ये आणि एक हा हे कलेक्शन पहिले प्रश्न विचारून दिवचो. पहिले प्रश्न विचारून दिवचो. स्पीकर सर राव रे माझी सुसेगाद रे. हांव म्हणना कलेक्शन फिगर्स आर नॉट क्रॉस चेक विथ द डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स. दिस इज द रिप्लाय. आता आयचो प्रश्न तुजो मुगेलो हा 1B हेजेर हांवें स्पेसिफिकली हांवें विचारलें पेंडींग ड्यूज कितें, असेसमेंट केला काय कितें, डिमांड नोटीस तुमी ह्या कंपनीक ह्या क्रोनी कॅपिटलिस्टीक अदानी जिंदाल हांकां तुमी धाडाय काय कितें, अँड वॉट इज द पेंडींग रिसिवेबल्स. स्पीकर सर म्हाका आय वूड लायक टू ड्रॉ द अटेन्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर. लुक एट एनेक्शर A. आता एनेक्शर A चेर डिमांड धाडाय काय मग हेजे कांय डिटेल्स आर नॉट प्रोवायडेड. assessment is not done regularly and in some cases reason म्हणजे जात ते भाशेन तांकां हेडोयले. the time for pendency government has not provided. आता मुगेलो फर्स्ट सप्लिमेंटरी हे सगळें चोयल्यार I want to know from the honorable chief minister what are the pending dues of these companies as per your record. What is the reason for not cross checking with your double engine sarkar that is there with MPT. And why did your department rely on Xerox copies? सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण कोळशाची येरादारी करपी कंपन्यांकडल्यान 50% हरीत कर वसूल केला. आता मेरेन 297 कोटी रुपयांचो कर वसूल केला. सर्वोच्च न्यायालयातल्या खटल्यांचो निकाल जाले उपरांत आमी 100% कर वसूल करतले अशी जाप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान युरी आलेमावाक दिली. हे मॅटर हाय कोर्टाच्या उपरांत सुप्रीम कोर्टात जे चॅलेंज केले पळय न्हू ते सुप्रीम कोर्टात ऑर्डर दिला. परत एकदा सांगता हे मॅटर पयलीं जे डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी अँड एनवायरमेंट हांणी नोटिफायड केल्लो. गोवा ग्रीन सेस अँड प्रोडक्शन ऑफ द सबस्टन्स कॉजिंग द पोल्युशन ग्रीन सेस ॲक्ट इन 2013. स्पीकर सर डबल इंजिन सरकारांतल्या गोंय सरकारानूच हो ॲक्ट जो नोटिफाय केला. हो दुसरो ॲक्ट नोटिफाय केल्लो गुजरातान हेजेर गुजरात हायकोर्टान हेजेर स्टे हाडली आणि त्याच्या उपरांत गोवा हायकोर्टातूय हाडल्या उपरांत हेजे सुप्रीम कोर्टात गेले. बाकी एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन आता म्हाका उलोवनी. स्पीकर सर ताज्या उपरांत म्हणजे फायनान्शियल इयर फ्रॉम द 2013-14 टू फायनान्शियल इयर 23-24 हाज्या पर्यंत आतां पर्यंत एप्रॉक्सिमेटली म्हणजे जवळपास ड्यू ग्रीन सेस ड्यूज डिमांड कलेक्टेड इज 297 crores 94 lakhs 91,000 हो कलेक्टेड आसात. ड्यू ग्रीन सेस ड्यूज पेड इज 237 crores 70 lakhs 67 आणि बॅलन्स जो आसा पळय तो 98 crores बॅलन्स आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
फाटली कितलींशींच वर्सां कंत्राटी आनी आतां कामगार पुरवण सोसायटी अंतर्गत काम करपी कामगारांनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. ह्या अर्थसंकल्पा उपरांत कामगारांक 7वो वेतन आयोग लागू करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिलें. कितलींशीं वर्सां जालीं आमी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान सर्वीस करता बरे बऱ्या पैकी. सो आयज आमी एक डिमांड करपाक गेल्ले की खुबशे आतां स्टाफ आसा ते ऑलमोस्ट 20 वर्सां सर्वीस करून जाल्ली आसा. सो आमी ते 6 years घेता पूण 6 पे घेता तो पेमेंट खूब आनी फॅसिलिटी कांय ना. मेन म्हटल्यार रिटायर आमी आफ्टर सर्वीस रिटायरमेंट जातकीर आमकां कांय अशी फॅसिलिटी आसा जेणे करून आमी फुडले आमचे भवितव्य हें करतले म्हणून. सो आमी आज सीएमा कडेन एक रिक्वेस्ट केला की तेणी आमचे रेग्युलरायजेशन पॉसिबल रेग्युलरायजेशन नाजाल्यार 7 पे आमकां जो आतां चालू आहा एट प्रेजेंट पेमेंट तो दिवपाचो म्हणून, जेणे करून आमचे फुडें आनी रिटायर जातकीर आमकां खंय तरी एक बेनिफीट मेळपाचो. ह्या कारणान आमी सीएमा कडेन आमी खूब फावटी येता हांगा सीएमाक मेळटा. आयज आमी सामको रिक्वेस्ट करून सांगला आनी सीएमान सांगला आफ्टर दीस बजेट आमी तुमचे सारके प्रोविजन करतले कशें पॉसिबल आहा तें. त्या प्रमाणे आमी आज सीएमान आमकां हें दिल्लें आसा, आश्वासन दिल्लें आसा. तुम्ही अंडर सोसायटी घालतले आमी अंडर सोसायटी आसा, स्टाफ सेकंड बॅच आमची सोसायटीची. कितके आहा टोटल आमी 465 आहा टोटल स्टाफ ऑल ओव्हर गोवा ऑल ओव्हर PWD. कोंकळे पाजरकण वाठारांत धुमाकूळ घातिल्ल्या रेड्याक निमणें धरलो, पूण ह्या रेड्यान सुमार 12 जाणांक जखमी केले. 2 म्हयन्या उपरांत थळाव्या लोकांक थाकाय मेळ्ळी. कुंकळे पाजरखंड वाठारांत फाटल्या 2 म्हयन्याच्यान एक रेडो धुमाकूळ घालतालो. गांवांतल्या बायलांक घरांतल्यान भायर सरपाक दिनासलो. गांवांतल्या दर एका मनशाची फाट तो घेतालो. हाका बेजारून 2 म्हयने जाले हे लोक पालिकेक कागाळी करून थकले. कसलेच हालचाली जावंक नाशिल्ल्यान एकल्याचो बळी लेगीत ह्या रेड्यान घेतलो. ताच्या उपरांत आतां संबंदीत खात्याक जाग येवन तांणी ह्या रेड्याक निमणें धरलो. कोणी तुमकां आपयले हांगा? आमकां पयले करी बाबा ना रेड्या त्या मनशा मला त्या रेड्या दोन दिला. हांव रियाज पिलेरी जोशीन आम दोन दिला रेड्या. किती त्रास जाले तुमकां? बरे त्रास जाले आमकां. आमच्या पण तेणे त्रास खाले. जायतो कास्ती काळा आम्ही कास्ती काळा आमच्या पयलो जायतो कालू येन भुरगे उपास वाड्यान काम केला रेड्या तकवा जायतो कास्ती काळा तेंकाय वालोरच आमकांय वालोरच पयला ते बरें करून पुलिसांक थँक्यू पुलिसांक थँक्यू. बरे भाशेन केला म्हणजे तो आनी कोणाक मारी जालो न्हू. सगळ्यांत चड थँक्यू तुमकां बाबा. सगळ्यांत चड थँक्यू करी बाबा. तेका गेलो 1 म्हयनो जालो तो आमकां सतायतालो आनी काल तेणी एक मनशाक आमगेलो सारको सामको उडयलो सारको आनी कालच्यान ते आमगेले एनिमल्स हेजे सगळे येवन तेका धरपाक ट्राय केल्ले पूण कांयच जालो ना. आज परतून आमी तीच ट्राय केली तेका धरपाक. सगळो गांवचो लोक येवन आनी आमचो पुलीस येयले आनी आमगेले एनिमल्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येयले आनी सगळ्यांनी मेळून तेका मागीर बाणावलेचे लोक स्पेशल आमगेले बाणावलेचे मनीस येयले सारखे एक्सपिरियन्स ते एका कोण करपी आनी तेमी येवन तेका असो धरला पळय तेका न्हू सारको जिवाचो असा परवा कुन्ना आसतना इतले खंय करून तेमी तेका धरला आनी तांकां मातसो इंजर्ड जाले. ते मातशे मार लागून करून तरी आसतना तेमी सोडोना तेका पूण तेमी आपले कापस्तात करून तेका धरून दाखयलोच. आनी आज तेमी इतले बरें आमच्या गांवांत सगळ्यांक बरें उमेद दिली आमकां तेमी केले ते हेल्प आनी आमकां सगळ्यांक बरें दिसलें. इतलें सगळें आमकां हेल्प केलें आनी आमगे तसोच आमगे रमेशान बसून आमकां 8 ते 2 दीस फाटी लागून जाम तेणी जायते हेल्प केले आनी हे करपाक तेणी जायतो फोर्स मारलो आनी तेणी हे करून काम करून आमी सगळो गांव सुशेग जालो. आयज आमकां बरें दिसलें सगळें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत आनीक एक कॅशफो जॉब स्कॅम उक्ताडार आयलो. न्यूझीलंडात नोकरी दिवपाचे हायज दाखोवन गोंयच्या 12 जाणांक सुमार 27.73 लाखांची तोपी घाली. ह्या प्रकरणात गुन्हा फट्यान डॉ. मीना गोप हिका अटक केली. फुडलो तपास सुरू आसा. जॉब ऑफर आहा म्हणून 2 लाख बी पडटले म्हणून आनी म्हयन्या 80,000 सॅलरी आसतली म्हणून. सो तेणें म्हाका म्हाजे टोटल तेणें 1.80 लाख तेणें हेले आनी तेणें म्हाका हेलो सुद्दां बारेन तेज्या वांगडा 5 दीस आहलो. आमी रुमानूच बॉन आहले 5 दीस. सो आमकां कोणाचेर कॉन्टेक्ट करून तेणें म्हाका लावंक नासलें जेन्ना मेरेन काम मेळना म्हणून. सो म्हाज्या भावा थ्रू कोणाक फ्रेंडाक तेणें कॉल केलो. म्हाजो भावाचो एकटो फ्रेंड आहलो थिंगा. सो तेणी म्हाका हेल्प केलो. म्हजी टिकेट काडली आनी तो म्हणूंक लागलो की हो मनीस धोड लागना तूं इंडिया हांव तुका सेफ पावयता म्हणून. तेणी म्हाजी टिकेट काडली आनी तेणी म्हाका इंडिया सेफ पावयलो. आनी हांवें ताका सांगलें हांव तुजी इंडिया वचून कंप्लेन करता.
सो तो म्हणून लागलो की तूं म्हाजी कंप्लेन करता जाल्यार हांव तुजेर कंप्लेन करता की तूं म्हाका भायल्यान घेवन येयला आनी म्हाका हांगा एकटो सोडून तूं इंडिया पावला म्हणून. सो ते भिरांचेर हांवें म्हाज्या फॅमिलीक विचारलें. सो फॅमिली म्हणून लागली आमकां ते पयशे कांय नाका, तूं हांगा सुशेगाद पावलो तेच आमकां व्हडलें, तूं कंप्लेन बी दिनाका. सो म्हाका आतां 2-3 वीक पयलीं म्हाज्या फ्रेंडा थ्रू जॅक्सन नांवान म्हणटा तो हांव ग्रुपार एड जालो आनी म्हाका मागीर कळलें की म्हाजे वाले विक्टम आनी 16-17 जाण आहा. सो तेंच्या थ्रू म्हाका मातशी हिम्मत येयली. सो आमी सगळ्यांनी हांवें काडून सालिगांव पुलीस स्टेशनान तेजी कंप्लेन दिला. माझ्या फ्रेंडाच्या थ्रू म्हाका अरबीन मेळ्ळो. तेणे म्हाजे कडेन पयशे घेतले. मीन्स म्हणपा लागलो बेरीन भायर वेकन्सी आसा टोयोटा शोरूमान सेल्सान आनी तुका सेल्स कन्सल्टंटाची वेकन्सी आसा. सो तुका स्टार्टींग 80,000 पे करपा पडटले. हांवें ओके 80,000 जाल्यार ओके आसा म्हणून सांगलें आनी हांवें स्टार्टींग 80,000 पे केले. मागीर म्हणपा लागलो कितें आपल्याक टिकेटीचे हेजे तेजे पयशे म्हण सांगपा लागलो आनी 1,51,000 घेतले तेणे म्हाजे कडेन. आनी मागीर तेका सांगलें तूं मागीर आतां काम करपा आसल्यार कर ना जाल्यार हांवें पयशे रिटर्न दी अशें म्हणून नाका. मागीर म्हाका ब्लॉक केलो म्हणटकीर मागीर हांव कितें करतलें, ब्लॉक केलो मेळत ना कांयच. मागीर हांवें तेणें म्हाका एक फेक टिकेट धाडलेली. त्या टिकेटी थ्रू मागीर तेका हांवें सोदलें. मागीर 2,15,000 समथींग तेणें हें केलां. सो आमगे ट्रान्जॅक्शन तेका आसा आनी थोडी तेणें UPI धाडली आसा. म्हळ्यार आमचे कडेन आसा, आमची रिकॉर्डान आसा की वॉट्सॅपार सुद्दां आसा आमचे कडेन की तेणें UPI धाडल्या ते आमी ट्रान्जॅक्शन केलां, तेका स्क्रीनशॉट धाडल्या, ते सगळें आसा आमचे कडेन. तेणी आमकां प्रॉमीस केलें की आपूण न्यूझीलंड तुका व्हरता म्हणून जॉब हितून. आनी तेणी कितें जालें आमकां म्हणजे म्हाका सेल्स एक्सपिरियन्स आसा. तेणी कितें म्हटलें सेल्स एक्सपिरियन्सान तुका आपूण तुजें सर्टिफिकेट बीन सगळें दी, डॉक्युमेंट बीन सगळें दी. आनी हांवें ताका कितें केलें दिलें. पयलीं तेणी कितें म्हटलें की आपूण आपले ते फ्रेंड एजंट कोण ते आपले फ्रेंड. सो आमकां अमावंट म्हणपा लागले की पयलीं तुका 4 लाख भरचे पडटले अशें. तेज्या मागीर लॉकडावन जालें म्हणपा लागले ना फूल अमावंट भरचो पडटलो म्हणपा लागले 6 लाख म्हणपा लागले. तेज्या मागीर म्हणपा लागले ते आतां तुका एम्बसीन इंटरव्यू आसतलो. सो ते इंटरव्यूक म्हणपा लागले 2 लाख लागता म्हणपा लागले. आमी कितें केलें आतां हांगा भरिना जाल्यार ते पयशे गेले म्हणून आमी कितें केलें पयशे ताका दिले 2 लाख. सो तेज्या मागीर ते म्हणपा लागले तुका एक एजंटा कडसून फोन येतालो म्हणपा लागले कुरियरा थ्रू. सो तुका कुरियर तुजे हार्ड कॉपीज कितें आहा ऑफर लेटर बीन सगळें तितून येतलें म्हणपा लागले. सो आमी कितें केलें बरें म्हटलें ते कुरियराकूय वयल्यान आमी 7,250 पे केले. तो कुरियरूय फ्रॉड गेलो. तेज्या मागीर तेज्या भावान म्हाका कॉन्टॅक्ट केलो की मीना आपली भयण आनी ते तुमच्या वांगडा फ्रॉड करता. अशें करून आमी खूब जाणां भुरगीं वांगडा मेवळी. सो आतां कितें जालां की काल आमी केस रजिस्टर केल्ली पळय ती आयज तेजी केस रजिस्टर जाला आनी आयज ताका हाडून आमी हांगा दवरला. तेजी केस म्हणजे रजिस्टर जाला. मुणकारांनी बेगिनात बेगीन अर्ज करचे सुनावणी घेवन डिसेंबर 2024 मेरेन सगळे अर्ज निकालान काडटले म्हूण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आश्वासन दिलें. मुणकार कायद्या खाला मुणकारांचे खटले निकालान काडपा खातीर खासा यंत्रणा तयार करची अशी मागणी करपी खाजगी प्रस्ताव आमदार जीत आरोलकारान सभाघरांत मांडलो. Because the House unanimously resolves the government that the right of Munkars under the Goa Munkar Act 1975 be protected by expediting pending cases by preparing a fresh status report on such dwelling units occupied by Munkars since 1971, ensure traditional access to such residents and establish a monitoring mechanism to uphold the rights of Munkars, thus empowers them socially and economically. तशें पळोवंक वचत न्ही जाल्यार आमी बऱ्योचश्यो केसीस ह्यो सगळ्यो केसीस ह्यो टायम टू टायम सगळ्या मामलेदारांनी आनी खूब बऱ्या पद्दतीन सगळें काम करपाक लागलेलें आसा. ते ती सगळ्यो मिनिस्टरान सगळें एक्सप्लेन केलां A to Z हाजेर. ओके डिटेलान सगळें एक्सप्लेन केलां, तितून हांव डिटेलान वचना न्ही. एकूच तुवें जें सांगलां पळय न्ही एक्सपडायट द पेंडींग केसीस अपील्स आमी ऑलरेडी एक्सपडायट केल्यो. प्रिपेर द फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट ऑफ द ड्वेलिंग युनिट्स. आमी आतां जर ड्वेलिंग युनिटाचो करपाक गेले न्ही जाल्यार जातलें कितें तूं म्हणटा तसो प्रत्येकान 4-4, 5-5 घरां बांदलेलीं आसा आनी हांगासर एक्ट सेज दॅट इट इज बिफोर द 1971. आतां त्या खातीर सांगलें म्हणजे हांगासर प्रॉब्लेम कसो आहा तेंच्यांनी जर 3 घरां बांदले आसत जाल्यार त्या भाटकारांनी तेणी 1 घरा खातीर 300 स्क्वेअर मिटर जागा दिवपाक जाय. कंपल्सरी कायद्या प्रमाणे दिवपाकूच जाय. इट इज कंपल्सरी. टेनन्सी आनी मुणकारियल मिक्स करूं नाका. हांवें ताका तेंच सांगलें. मुणकारियल इज कंप्लिटली ताका दिवपाक जाय. त्या ती वेगळो स्टेटस करप वा आतां वेगळो सर्वे करप हें तशें पळोवंक वचत जाल्यार ते खूब कटकटीचो विशय आसा. एक्ट आसा पळय न्ही तो इम्प्लिमेंट करपा खातीर सरकार सदोदीत तयार आसा. म्हाका दिसता आमी आज मुणकाराक मेसेज दिवची पडटली भिवपाची गरज ना म्हणून. ही मेसेज मुणकारा पर्यंत वचपाक जाय जाल्यारूच तो जे आसा पळय केसी घालपाक फुडें येतलो. आमी कोणी तर ताका सपोर्ट करपाक जाय. अदरवायज तेजो इंट्रस्ट वेगळो आसा ती 800 स्क्वेअर मिटर जागा हाडून बसपाचो आनी कितें ताका आमी कांयच करूं शकना.
आमकां ताका सपोर्ट करपाक जाय 300 स्क्वेअर मिटर जागेक पंचायत एरियेन 200 स्क्वेअर मिटर म्युनिसिपल एरियेन तितके आमी करूं शकतले डेफिनेटली. सरकार कायदो जो आहा तो कायदो फॉलो करून इम्प्लिमेंट करपा खातीर सरकार तयार आसा आनी सरकार तितके करतले हाजो हांव तुका विश्वास दिता. इतके सगळे कन्सिडर करून म्हाका दिसता म्हणजे हेका वेगळे आनीक लेजिस्लेशनाची गरज ना आसा तितके म्हणजे परत परत जशे मंत्री रविबाब नायक सांगता की तुमी एकदा परत एकदा काडून सारखे वाचूंक जाय. फरक इतकोच आसा अवेरनेस आनी कितलो अवेरनेस करतले. हो अवेरनेस आमी इतक्या मोठ्या प्रमाणात दवरला की कंटिन्युअसली आमी तर म्हणटा आतां परत एकदा आज आयचे सगळे फाल्यां प्रेसाक वयतलेत आनी सगळे आयच्या सगळे आयकल्या उपरांत कोण मुणकार प्रत्येकान ठरोवपाक जाय की बाबा आपलो घर नंबर आपल्या नांवार आसा, घरातली जमीन आपल्या नांवार ना. विशेष करून तुज्या पेडण्या तालुक्यांत रावपी लोकांनी जाय जाल्यार ठरोवचें ना तेंच्यांनी एप्लाय करचें. आतां उरलेली 3-3 घरां 4-4 घरां ते तेंच्यांनी ठरोवचें पडटलें. मागीर आमी टेनन्सी सोडून दितले आनी 3 घरांची जागा ते वॉटेवर तितून हांव वचना. बट मुणकारा खातीर आसलेलो कायदो इम्प्लिमेंट करपा खातीर सरकार म्हणजे सामको जलद गतीन म्हणटा तसो आमी तत्पररित्या आमी इम्प्लिमेंट करपाक तयार आसा. वा आमी अवेरनेस जाय आसा जाल्यार आनी कसोय अवेरनेस करचो जाल्यार सांग. वी आर रेडी टू डू द अवेरनेस ऑल्सो. मायनिंग प्रश्नावयल्यान मुळगांवां निर्माण जाल्लो वाद अजून मिटना. ह्या प्रश्नाचेर उपाय काडपाक परत एक फावट लोकां वांगडा बसका घेतले. तो मेरेन खण बंद दवरपाचें उत्तर वेदांताच्या अधिकाऱ्यांनी मुळगांवच्या लोकांक दिलां. गांवचे प्रश्न सुटावे करात उपरांतूच खण सुरू करात अशी मुळगांवच्या लोकांची मागणी आसा. शुक्रारा सांजे सरपंच मानसी कवठणकर आणि पंच वांगड्यांसयत कांय लोकांनी खणीचेर वचून पळोवणी केली. खण चालू आशिल्ल्याचो दावो करून लोकांनी खणीचेर बोवाळ घालो. उपरांत कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी खणीचेर येवन तांच्यांनी लोकां वांगडा चर्चा केली. लोकां वांगडा बसका जायो मेरेन खणीचेर कसलेच कामकाज करचे नात अशें उतर दितकीच लोक शांत जाले. राती उसरा मेरेन लोक खणीचेर आशिल्ले. मजगती ह्या प्रश्नाचेर येता ते 20 फेब्रुवारीक मुळगांवांत जोड बसका जातली अशी माहिती मेळ्ळ्या. आमचे जे प्रॉब्लेम्स आहा ते सॉल्व जायना, सॉर्ट आउट जायना तो पर्यंत सगळी मायनिंग मुळगांव मायनिंग एक्टिविटीज बंद दवरले. पण हे 4-5 दीस आमकां आवाज येतालो म्हणून आमी कितें आयज विजीट करपाक गेल्ले हांगासर पळयल्यार सगळी मायनिंग एक्टिविटीज चालू आसा. प्रॉब्लेम सॉल्व जायना तो पर्यंत आमी कसलीच एक्टिविटीज मायनिंगची करचे ना म्हणून सांगलेले. पण आयज हेंच्यांनी चालू केल्ली आहा मायनिंग. हेचो सीएमांनी दखल घेवची, डेप्युटी कलेक्टरांनी दखल घेवची आनी हांव स्पेशली पोलीस स्टेशन PI रिक्वेस्ट करता की हेंचेर तुमी दखल घेवची. जेणे करून आमी जर कायदो हातीन घेतलो जाल्यार फाल्यां तुमी आमकां भितर उडयतले. पण आमी भितर पडपाक भियेना आनी बेलूय घेवचे ना म्हणून आमी पयलींच देवळान सांगलेलें आसा. गेल्या दोन आयतारा पयलीं आमी हांगासर येवन मायन बंद केलेली आनी तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिल्लें की जो पर्यंत तुमचे इश्यूज डिमांड जे कितें आसा ते सॉर्ट आउट जावचे ना तो पर्यंत आमी हांगासर तुमच्या मुळगांवान मायन सुरू करचे ना अशें तेंच्यांनी सांगलेलें. पूण गेले 8 दीस अशें दिसून येता की हांगासर तेंच्यांनी 8 दीस जाले काम सुरू केल्लेलें आसा. ताका लागून आमचो थोडे भुरग्यांनी पयले आनी अशें आमी सगळे जाण अशें येवन हांगासर आतां मायन बंद केलेली आहा. थोड्यो गाडयो बिडयो आहा त्यो आमी बंद केलेली आहा. गोमंतक TV खातीर तुकाराम सावंत. टी टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही.